फाटल्या दिसांनी एक इश्यू चल्लेलो आसा. तारीर, राजबाग तारीर ह्या वाठारांत 2 रिसॉर्ट आसात. एक ललित हॉटेल आसा, एक क्लाउड9 सर्वर हॉटेल आसा. आमी स्थानीक लोक आनी आमचे बरोबर आशिल्ले जनार्दन भंडारी आनी तेजे वांगडे आमी सर्वर हॉटेल आनी ललिताचे आमचे गांवचे जे ग्रिवेन्सीस, लोकांचे ग्रिवेन्सीस आसात आनी डिमांड्स आशिल्ले ते घेवन आमी सर्वर हॉटेलान गेल्ले. हांव तुमकां मुद्दम आमचे जे ग्रिवेन्सीस लोकांचे आसता ते वाचून दाखयता. एक ग्रिवेन्सीस आसले की डिमांड्स आसले की स्ट्रॉंग डिमांड टू फुलफील वेरियस demanded of education youth local काणकोणकार submitted through this representative आशिल्ले. तितून एक डिमांड आसलो की स्ट्रॉंग डिमांड टू गिव टॉप प्रायोरिटीज इन ऑल टायप्स ऑफ जॉब्स टू भूमिपुत्र ऑफ काणकोणा by reserving 75% जॉब्स फॉर लोकल यूथ इन युअर हॉटेल. दुसरो आसलो स्ट्रॉंग डिमांड टू गिव सप्लाय अँड अदर कॉन्ट्रॅक्ट्स वर्क टू लोकल्स ऑफ काणकोणा. मागीर तिसरो आसलो स्ट्रॉंग डिमांड टू स्टॉप द हॅरेसमेंट अँड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोकल एम्प्लॉईज. हे आनी बाकीचे आनी इश्यूज आसले. हे घेवन आमी तेमचे कडेन गेले एक डिस्कशन करपाक. आमी जेन्ना भितर गेले आमकां पळय मेन म्हणटा ते गेटीर एंट्री दिली ना तेमी. आमी भितर वचपाचे हाडयलो. आमकां सेक्युरिटी विचारले की तुमी खंय वयताय म्हणल्यार आमकां GMक मेळपाक जाय आनी HRक मेळपाक जाय. आमचे कितें ग्रिवेन्सीस आसाय ते तुमचे मुखार दवरपाक आनी क्लियर करपाक अशें कित्याक जाता तें. आमी ते वचपाक ट्राय केली भितर. आमकां तेणे 1 वर अमिताच्या मनशांनी गेटीचेर 1 वर दवरलो. आमी तांकां सांगलें फक्त आमी वयता. इतल्यान पुलीस आयले. आमी पुलिसा बरोबर भितर गेले तेज्या हॉटेलांत. गेले खरें, चूक जाली आमची खरी. पूण आमी कितें केल्ले, आमचो गांव आमचो, हॉटेल बी आमचें दिसलें आमकां. आमकां खबर ना अमीत हो भायलो आमकां खबर आसा, पूण गांव जे अमितान जे हॉटेल बांदलां, जे क्लाउड9 बांदलां, ते हॉटेल आमचें दिसलें आमकां. कित्याक तांकां आश्वासन केल्लें की गांवाच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी गांवाच्या लोकांक आपूण पयलीं फुडें घेतलो म्हणून. तेका लागून आमकां दिसलें की आमकां तो गेटी कडेन गेलो म्हणटा भितर आपयतलो म्हणून. पूण तेणी 1.5 वर जेन्ना गेटी कडेन आमकां दवरलो, तेणी हेच्या सांगपाक लागलो तो ना, पूण तो वयर रावन तेजे बिल्डिंगेचेर रावन पळयतालो. वयर रावन तो बिल्डिंगेचेर पळयतालो. तेणी तो फुडें येवन सांगताले बाबा तुमी कितें आयलाय. आनी ताका पूर्णपणे खबर आसली की रात्री उदक सोडलें, उदका लागून हे लोक आपणे मारे आयला म्हणून. तेज्यान तो इश्यू क्लियर करपाक जातालो त्या टायमाचेर. कित्याक हे गांवचे भुरगे आसले आनी तेणी असले गांवच्या भुरग्यांचेर आमी ताका वचून सांगलें HRक. आमी स्पश्ट सांगलें HRक. ते सेक्युरिटी मॅनेजराक सांगलें. जावं ते GM आसले ताका सांगलें बाबा म्हणलें आमी तुजे कडेन तुका पयशे मागून डिमांड मागून आयले ना. तुजी इनलिगल कितें आसा तें पळोवपा आयले ना. तुजी कितें बांदता पळय तें इनलिगल पळोवपा आयले ना आमी. आमच्या भुरग्यांक तुवें टॅक्सी सांगले 17 टॅक्सी हाड म्हणले. ते टॅक्सी घरा कडेन 1 म्हयनो जालो कित्याक लायन आसाय. ते कित्याक तुवें घेवंक ना भितर. तो म्हणपाक तो ते सांगपा रेडी ना GM. आपणें कोणा म्हणपाक तूं हें केला, टॅक्सी ऑपरेट केला दिला, तो म्हणपाक सांगता तुमकां. हांवें म्हणलें आमकां खबर ना. तूं कितें कर आतां, तूं त्या मनशा आपय आनी आमच्या गांवाचे मनशा आपय. जे मनीस STPचो वास खाता, जे मनीस हे चिखलाचे मुदत तेंगे घरा कडेन वयता पावसा. आमी तुमकां व्हिडिओ प्रूफ धाडटले आतां. व्हिडिओ धाडटले आनी हो दोंगर कितलो वयर आसलो पळय तो धाडटले. हो दोंगर आमी ज्या आतां हाका जाली 50 वर्सां. म्हाका सादारणपैकी सांगता 35 वर्सां पयलींची गजाल सांगता. हो दोंगर केदो व्हडलो आसलो तो दोंगर कट करून हॉटेल बांदलें म्हणून आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. तुजी इनलिगल बांदलें म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. फक्त गांवां इतलो प्रॉब्लेम आसा. तूं काम दिता म्हणून सांगलां तूं तें काम दिवंक ना जाल्यार गांवचो लोक बेजार जातलो ना. तुवें एक मनशाच्या गांवांत ज्या मनशाच्या नांवार तुवें गाडी हाडून एक मनशाच्या नांवार 11, 20, 15 लाख लोन करून घातला. ते लोन कोण फारीक करतलो. ज्या मनशाक म्हाका सांग आतां अमितान तुवें सांगना जाल्यार आमी गाडी हाडून जाल्ले. तेणी FIR करचे पयलीं आमकां सांगचें आसलें. आज काकूट दिसता आमकां की म्हाजो भावाचो बी चला पळय हो रवीश. हांव बोट दाखयतां हो पळय हो भुरगो, ह्या भुरग्याचे हो तो भुरगो, ह्या भुरग्याचे तूं 18 वर्साच्या भुरग्याचे FIR करप न्ही. तूं कितें पुलीस स्टेशनाच्या व्हरपाक तुका तेज्या आवय बापान ताका पोसलो नासलो पुलीस स्टेशनाच्या वचपाक. तुवें फक्त इतलें सांगचें आसलें. तो फक्त आपल्या डिमांडेची टॅक्सी आहा म्हणून आयलो तो. बाकीचे भुरगे ते आयले ना. तुवें तांकां टॅक्सी काड म्हणली. तशें म्हण तुज्या हॉटलां आयला. आमी तुमच्या हॉटलां बेश्टे आयले ना. तुमच्या हॉटलां आमी फोडूंक आयले ना. आमकां फोडपा जाल्यार तुमचे कॅमेरा दिसतानी पयलीं फोडपा जातालें आमच्यांनी एक करून. पूण आमी फोडपा नाका तुमचें हॉटेल. आमकां हॉटेल जाय आनी आमचे भुरगे वयर सरले जाय आमकां. म्हाका हांव ते 2-3 दीस गेल्लो आहलो थिंगा कामाक. फोन करून सांगलें एसिस्टंट मॅनेजर हांव येवपा ना म्हण एक्सपायर जालो.
तो एक्सपायर जाता जाल्यार आपणें कितें काय म्हणटा तुका येवपाक कितें काय म्हण तुका येवपाक जाता काय म्हणपाक लागलो आनी फोन कट केलो काय आयकूंक ना मागीर 3 दीस जावन हांव परतून फाटला येयलो हिंगा सांगपाक उलोवपाक इचारा कडेन कित्याक फोन कट केलो आनी कितें जालें काय म्हणून हांवें थिंगा सेक्युरिटी कडेन हांव थिंगा सांगपाक परतून धाडलें भितर आनी एक चार कित्याक उलोवपाक शकना म्हळ्यार ती बिजी आहा म्हणपाक लागली आपूण उलोवपाक ना म्हणून भितरसून तिका येयला म्हाका टिकेटीकडच्या परतून धाडलो मागीर हांवें तिणी मेसेज केली पर्सनल इचारा मेसेज केली आनी अशें करून सांगलें अशें जालें तें मेसेज पयला रिप्लाय ना काय ना कॉल केल्यार कॉल केली असो एक परत आपूण त्यानंतर आपणच ना ताणी ना काय रिस्पॉन्स ना मेसेज केली आनी त्यांचा काय ना आतां 1 म्हयनो जावं पाहिजे म्हाजे त्या म्हयन्या सॉल्टार सोडल्या आनी परतून सॉल्टार ड्रायव्हर GMAचो पर्सनल ड्रायव्हर म्हणून घेतलो सो 4 दीस जाले GM येवंक ना मागीर 4 दिसांनी GM येयलो मागीर 4 दीस म्हाका अशें 9 to 6 ड्युटी करपाक पडली मागीर म्हणपाक लागलो GM आपूण वयचे पर्यंत तुका रावपाक पडटलें ताका पावता म्हणल्यार 10 बी जाताली सो ताका ड्रॉप करून म्हाका दवरवचें पडटालें 12 वरां जातालीं केन्ना 14 वरां जाताली ड्युटी आनी तें हांवें HRाक विचारलें जाल्यार HR म्हणटाली ना तुका 6 म्हयने म्हणल्यार तशेंच करचें पडटलें म्हणून ड्युटी टायमींग नासली काय ना रातची 3 जाल्यार 3 फोन मान आपयताले GMाले पर्सनल बी काम हॉटेलाचें तेमचें कितें ड्रॉप आसल्यार तें बी काम करचें पडटालें कितें मिस्टेक जाता जाल्यार आमी तेमकां कितें सांगलें आमी सांगलां ताका GMाक सांगलां की तुमी आनी आमी मेळया बसया आनी एक डिस्कशन करया आनी सपोज तुमी मोदी घालता जाल्यार आमकां एक बरीशी अशें बरें टेंट घालून दियाय कित्याक तेमी सुशेगाद बसत कोणा दुसऱ्याक त्रास नाका ती डटी नाको आनी कांय जावपाक नाका हे आमी मांडपाक गेल्ले तेणी सांगलें आमकां की नेक्स्ट डे तुमी कितें कितें ग्रेवन्सीस आहा पळय एक डेलिगेशन घेवन येयाय आनी आमच्या मुखार मांडाय कितें आसता आमी तुमचे इशू आसता आमी पर्सनली बसून सॉर्ट आउट करया म्हणून आनी नेक्स्ट डे पयल्या म्हळ्यार डेलिगेशनाचें सोडून ते आमी तुमकां पोस्ट ऑफीस तांकां स्पीड पोस्टांतल्यान धाडला ते सोडून आमचेर कंप्लेन घायली आमी फक्त आमी तांकां विचारपाक गेल्ले म्हणून आमी ना तेमची खंय तोडफोड केली नासली ना तांकां गाळे मारले नासले आमी अब्यूज केले नासले आमी फक्त तांकां विचारपाक गेल्ले हेजेर आमी फॉल्स एलिगेशन घालां की आमगे अशें केलो म्हणून केस रेजिस्टर केली ती फाटल्यान घेवची आनी आमचे लोकल्साचे जे इश्यूज आहाय ग्रिवेन्सीस आहाय ते आमकां फुलफील करून घेवचे ते केलं ना जाल्यार तुमगे स्टेप कितें आमी केल जो पर्यंत आमची मागणी जर फुलफील जायनाय आमी हो इशू घट धरतले आनी आमी सदांच आमी आमच्या लोकांच्या बरोबर उरतले ना आनी आमी सपोज हो इशू जर जायना तेणी जर मान्य केलं ना जाल्यार आयज आमी कितले फक्त एक 15-20 दिसां आसा आमी फुल्ल गांव एक करतले टोटल गांव एक करतले कित्याक गांवाचो प्रॉब्लेम आहा आमची न्ही दोनूय हेजेर मोर्चा व्हरतले गांवांचो एक ललिताचेर आनी एक क्लाउड नाण्याचेर हो इशू गांवाचो जे गांवांत जर हॉटेल जायन जर तुमकां आमकां जर गांवाले जोडपाक मेळना जाल्यार हॉटेलाचो फायदो कितें